गोवा 365च्या खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक हेडलायन्स. कर्नाटकाक उदक दिवपाक गोंय सरकाराची मदत सांगले गृहमंत्री अमित शाह. तरीकय गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा लढतले माजेची लढाई खरसाण. विरोधक म्हणटात मुख्यमंत्र्यान हाडल्या भिवपाची परिस्थिती. केलो निषेध, मागलो राजीनामो. गोंयभर निश्चित केल्या वाठारांनी रेंव खणपाक सुरवात करतले सरकार. कायदेशीर रेंव खणपाचे नंदरेन झोनांची पावणी. पारंपारीक रेंव काडप्यांक प्राधान्य सांगले पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान. पेडणे पेटेच्या वाड्यार डबल धोको. पायपलायनी सुक्यार, उदका चेंबराची तोंडां उक्ती. पेटेच्या वाड्या वयले लोक विचारतात संकटांतल्यान केन्ना मुक्ती. आणि आताची कोंकणी खबरो विस्तारान. भिवपाची गरज ना अशें खंय खुद्द गृहमंत्री अमित शहानच गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक सांगिल्ले. दिल्लीची वारी करून आयिल्ल्या गोंयच्या शिष्टमंडळाक ताणें आश्वस्त केल्ले. गोंयचो मुख्यमंत्री आनी ताचे मंत्री अजूनय तेच सांगतात, भिवपाची गरज ना. पळयात. कर्नाटक सरकार आणि गोंय सरकाराच्या जोड यत्नांक लागून केंद्रान म्हादय उदक वळोवपाच्या प्रकल्पांक DPR मान्यताय दिल्या अशें गृहमंत्री अमित शाहान सांगून सोडले. आमी म्हादयची लढाय खरसाणेन लढटात, ताचे रिझल्ट वेगळेच दिश्टी पडटले अशें मुख्यमंत्री आणि भौशीक बांदकाम मंत्र्यान सांगले असले तरी आयज तांच्या उलोवपांत आदलेवरी जोश नासलो. पळयात. लढाई जी आसा ती स्ट्रॉंगली आसा. तुमकां ताजे रिजल्टूय जे आहा पळय न्ही जाता तितके बेगीन दिसतले आनी निश्चितच रित्या म्हादयच्या प्रोटेक्शना खातीर आमी पुराय रितीन काम करता. हेरशी धडाधड उलोवपी निलेशाची उतरां शहाच्या स्टेटमेंटाचेर स्पश्टीकरण दितना आडखळटाली, पूण आपुणूय निशेध करता इतलेंच ताणें सांगलें. जाल्यार WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान सांगूनच सोडलें आमकां अमित शहानच भिवपाची गरज ना अशें सांगलेलें. पळयात. थंय विशय ताका बसोवपाचें आनी दिवपाचें परमिशन केन्नाय ना आनी हेजे फुडें आसचें ना. आतां दुसरो विशय कोणें म्हटलं की CM उलोवन तो विशय मांडला. आतां आमचे उजर CMन हो विशय केन्ना काडूंकच ना आनी फाटल्यान म्हाका दिसता CM असो केन्ना करचोय ना. ते CMन क्लियर सांगला आपणाच्या आवयचे भशेन मध्ये सो तो तसो करूं शकना. सो जो विशय अमित शाह सांगता हो विशय कसो सांगता हे म्हाका खबर ना. जेन्ना आतां फुडें जशें आमी वचपाचें परतून डेलिगेशन फुडलें आतां करपाक जाय कितें आतां हाऊस कमिटी बसयल्या तेंची मिटींग जाता तरी परतून आमी वयतले तेन्ना हो विशय आमी परतून चर्चे काडटलो की आमी कोणें सांगले ते क्लियरन्स दिवचे म्हणून. सेंट्रल लिडरशिप असे कमेंट्स करता तेन्ना तुमकां खबर नासता पळय कितें आसता पळय सेंट्रल लिडरशिप कमेंट करता कसले कमेंट करता सगळे गोष्टी. आतां हांव आतां मिनिस्टर आतां हांव हांगा स्टेटमेंट घेता हे थोड्यो गोश्टी CMक कळचे ना न्ही. पण सगळ्यो गोष्टी CMक कळटा आनी स्टेटमेंट हांव करता अशें आसता. सो सेंट्रल लिडरशिप केन्ना स्टेटमेंट करता ते सगळे आमकां विचारून करता अशेंय ना. So you condemn the statement? Of course I condemn the statement. I of course condemn, not from tooth and nail I condemn the statement what he has. उलयला कित्याक उलयना तुमच्या भाशेन लोकांचे म्हाका विचारनाका. लोकल मिनिस्टर आमचे मिनिस्टर हांव जेन्ना सांगता न्ही आय कंडेम द स्टेटमेंट. आय कंडेम बिकॉज वी आर इन प्रिंसिपल सी वी आर नॉट अगेन्स्ट दॅट इफ दे यूज इट इन बेसन. हांव पयलीं सांगता इन बेसन म्हादयचें उदक जर तेणें वापरलें जाल्यार आमकां कांयच इश्यू ना. हांव पयलीं सांगता बट टेकिंग आउट ऑफ द बेसन आय कंडेम द स्टेटमेंट. हांव सांगता न्ही जे गोश्टी आतां सरकार एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही थंय आमी जे पत्र केल्लें त्या पत्रानुसार आज म्हणजे 2 दिसां पयलीं तांकां पत्र लेटर गेल्लें आसा की वायल्ड लायफ आशिल्ल्या कारणान आमी दिवंक शकना म्हणून. तुम्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक किंवा अमित शहा कडे अशा पद्धतीचे विचार तुम्ही मांडलेले. हय मांडिल्ले. आमी जेन्ना 7 जाण गेल्ले त्या वेळार अमित शाह साहेबांकडे आमी उलयल्ले तांकां सांगिल्लें अशें अशें आसा गोंयांत खूब त्रासदायक जातलें. तांणी म्हटिल्लें आयकत तांणी म्हटिल्लें आमकां की काय भिवपाची गरज ना आमी सांबाळून घेता अशें. दोनूय स्टेटी आमच्योच आसात. कर्नाटकय आमचे आसा आनी गोंय आमचे आसा आमी सांबाळून घेता अशें म्हटिल्लें तांकां. ग्रीन सिग्नल दिल्लेले आसता सर कर्नाटकाक. हो जो कितें ग्रीन सिग्नल दिला ताका आनीक प्रोसेस मुखार खूब आसा. कर्नाटकान इलेक्शन चालू आसा तांकां खुश करच्या खातीर ते भाश्य आसा तांकां विचारचें पडटा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, श्याम चारी, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. दिल्ली अधिपती अमित शहान जरी गोंयच्या शिष्टमंडळाक भिवपाची गरज नशें सांगलां असलें तरी रोखडोच कर्नाटकात येवन ताणें जे विधान केलें तें आयकून गोंयकार थर्र भियेल्यात.
विरोधकांनी तर मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्र्यांचा राजीनामाच मागला. कर्नाटक आणि गोंयामधलो 3 दशकां परस चड तेंप कुपत पडिल्लो म्हादय उदक वांटोवपाचो प्रस्न गोंय सरकाराचे मजतीन सोडयला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान शेजारच्या कर्नाटकात स्टेटमेंट केलो. कर्नाटकाच्या वेंचणूक प्रचारांतले कर्नाटकाक खुश करपी हे स्टेटमेंट जरी राजकीय असले तरी गोंयांत खवदळ जाला. विरोधकांनी सीएमाचो निषेध करताना प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री पद सोडपाचे आवाहन केला. आयकात टीएमसी, एनसीपी आणि आरजीपी. ती फटींगपणां हाडटा आसतना अमित शहान सरळ सांगलेलें आसा एका सभेक जी बेळगांवां सभा जाली त्या सभेक तांणी सरळ सांगलेलें आसा की म्हादई संदर्भात जो निर्णय जालो, म्हादईचें जे उदक डायवर्ट करपाचो जो निर्णय जालो त्या निर्णयाक तो निर्णय घेता आसतना गोंयचो चीफ मिनिस्टराक कॉन्फिडन्सान घेवनूच हो निर्णय जाल्लो आसा. आतां तांच्याच पक्षाचो लिडर ताका गोंयच्या सीएमाची फटींगपणां तिणी भायर काडलेली आसा. हो गोंयचो सीएम हो गोंयचोच काय तो म्हजो मोठो प्रश्न पडटा. गोंयची म्हादई, आमची म्हादई तूं आपल्या आवय समान म्हणटा आनी त्याच म्हादईचो तूं बळी दिता आपली खुर्ची टिकोवपाक. कोर्टा पेक्षा तुम्ही व्हडले आज म्हाका दिसता तुम्ही हो जो स्टेटमेंट केलो तितून तुम्ही दाखयता की तुमकां कोर्ट लागना. जे डिस्प्यूट गेली कित्येक वर्सां कोर्टान चालू आसा ते कोर्टान सॉल्व जावप आसता. अमित शहा जे देशाचे गृहमंत्री हाणें सरळ सांगलेलें आसा की गेली कित्येक वर्सांचो डिस्प्यूट हो तांणी सॉल्व केल्लो आसा. हाचो आमी निशेध करता. BJP and the Chief Minister of Goa, Mr. Pramod Sawant, should apologize to Goans for lying and bluffing on the Madai River issue. Mr. Amit Shah told people that the 3-decade-old Madai River issue with Karnataka was solved with the help of Goa government. But the Goa government and BJP in Goa consistently said that they have no direct involvement in the issue of diversion of Madai waters. And they even passed a resolution in the assembly that they will go and meet Mr. Amit Shah and ask him to intervene and help solving this issue. The BJP Goa also told Goans that they will hold a signature campaign and send this letter to the center to ask them to withdraw the diversion of water. But Mr. Amit Shah's statement proves all this wrong and shows that the Goa government was directly involved in solving the issue, as they say, of the Madai River. भिवपाची गरज ना करून आमच्या सरकारान म्हादई ही कर्नाटकाच्या हातीन दिली. आमी ह्या स्टेटमेंटाचेर जो अमित शाह जेणे कारवार जो स्टेटमेंट केला तेजेर आमी निशेध करता. आनीक आमी आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की तेणे रिजायन जावचो. जाता जाल्यार असेंब्ली डिसॉल्व करची कारण ही फटींगपणां चड जाली. गोवा 365 खातीर प्रहार सावड्डेकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकाराक लोकांचे कितले पडला ते सध्या पेडण्या पेटेच्या वाड्यार पळोवपाक मेळटा. आदी उदक बळी घेवपाचे तयारेत आसले. आता सरकारी उदकाचे चेंबर तोंडा उक्ती घालून जीव घेवपाक बसल्यात. म्हादय आसूं वा सरकारान पायपलायनींतल्यान दिल्ले उदक गोंयकारांचे घशे सुकपाक लागल्यात खरे. पळयात आमचो रिपोर्टर संदीप कामुलकरान दिल्ली माहिती. पेठेचा वाडा कोरगाव आम्ही फाटल्या फावटी हो विषय हँडल केल्लो की ह्या लोकांक उदक ना आणि दुसरें म्हटल्यार हेंच्यांनी कितें केलां वयता थंय हे जे चॅम्बर आसा ते सगळे खणून दवरलेले आसलेले आणि जेन्ना गोवा 365 हो विशय हातीक धरलो तेन्ना तेचे उपरांत म्हाका दिसता
हे चेंबर सगळे आतां हांवें तुमकां जितले दाखयले चेंबर पेटीच्या वाड्यार जितले 7-8 चेंबर आसा तितले हेंच्यांनी आतां बांदून काडलेले आसा, पण हे सगळे रस्त्याचेर आसा आणि रस्त्याचेर असल्या कारणान केदोय इन्सिडंट जावं शकता. अजून ते धापूंक ना. आतां म्हाका दिसता परती आमची न्यूज पळयल्या उपरांत मागीर ते काम करतले अशेंच दिसता. आणि ही कामां गव्हर्मेंटाची अशीच आसा आनी डिपार्टमेंट सारकें सुस्त कशें आसा. फाटल्यान तुमी पळयता जाल्यार सगळ्या लोकांची आयदनां तुमकां दिसता आनी सगळे बॅरलां बी दिसता. हे म्हाज्या देगेकूच हांगा बी आसा, हांगाय बी बॅरलां आसा. सगळ्या रस्त्याक बॅरलां लोकांनी दवरलेली आसा. फाटल्यान तुमकां सगळीं बॅरलां दिसता. ह्या सायडीनय तुमकां दाखयता. ह्या सायडीनय ही बॅरलां म्हाज्या फाटल्यान सगळीं दिसता. तर ही बॅरलां उदका खातीर लोकांची दवरलेली आसा. म्हणजे सरकाराक आनी दुसरें दाखोवपाक नाका. ही बॅरलां दिसता तेजेरच कळटा की हांगा उदक येना. आनी पुरावो दुसरो सरकाराक नाका बी आनी डिपार्टमेंटाक नाका. आनी डिपार्टमेंट म्हणटा की उदक सदांच सोडलें वयता. आत्तां एकटो सांगपाक लागलो 2 दिसांनी येयल्यार येता म्हूण उदक आनी तें म्हूण बारीक येता. आतां ही जर बॅरलां जर सगळीं पळयली जाल्यार तेतूंतल्यान सारकें प्रूव जाता की ह्या वाड्याक उदक येयना. टँकरान हाडलें वयता आनी टँकरान सुद्दां हाडून तांकां लिमिटेड उदक दिलें वयता. ते आमी आत्तां तुमकां दाखयल्लें आसा. ह्या एका हो चेंबर आसा आनी चेंबराच्या सायडीक जे बॅरल्स आसा त्या बॅरलांनी कांयच उदक ना. आनी तशीच रस्त्यार तुमकां सगळीं बॅरलां दिसता ह्या वाड्यार. पण डिपार्टमेंट हेजेर ठोस अशें कांयच करपाक तयार ना. आतां हे जे चेंबर आसा ते चेंबर तेंच्यांनी बांदून काडलेले आसा, पण तेंचेर वयर फाडयो घातलेले ना. केदोय इन्सिडंट जावं शकता. रातचें कळना. सारकें रस्त्याचेर सगळें आसा चेंबर. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समरिता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. सरकार गोंयभर निश्चित केल्ल्या वाठारांनी रेंव खणपाक सुरवात करतले. कायदेशीर रेंव खणपाच्या नदरेन ह्या झोनांची पावणी जातली. पारंपारीक रेंव काडप्यांक प्राधान्य दितले. नव्यान येवपी लोकांकय संद मेळटली. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगले. पर्यावरणाक लुकसाण जावंक दिनासतना कायदेशीर रितीन रेंव काडपाक सुरवात करपा खातीर सुवातो निश्चित करात अशें सरकारान एनआयओक सांगिल्ले हे याद करपा सारके. ते प्रमाण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठाराचो सोद घेवपा खातीर संशोधकांची समिती तयार केल्या, जंय टिकाऊ रेंव काडूं येता. हो झोन निश्चित जाला अशें पर्यावरण मंत्र्यान सांगले. एकदा हो झोन खण मर्यादे वयर गेलो म्हणटकच रेंव काडप्यांक दुसरो वेवसाय सोदचो पडटा अशें काब्रालान सांगले. बेकायदेशीर सेंड काडटा ती सरकार हायकोर्ट मॉनिटर करता ते बंद जावपाक जाय. कायदेशीर हांवें आतां सांगलां की संकल्प जे आमी जे आसा एनआयओक अपॉयंट केला, जे झोनान सेंड काडूंक मेवता ते झोनान ऑक्शन करता. ऑक्शन करतरी तितूंत 2 भाशेचे आसा. ट्रेडिशनल जे लोक काडटात तांकां फर्स्ट प्रायोरिटी आसा आनी जे आउट ऑफ 100 म्हाका दिसता 15% न्यू भुरग्यांक घालपाच्यो संकल्पना मायनिंग डिपार्टमेंटान ऑनरेबल सीएमान दवरल्या. सो हितून भितर ह्यो गोष्टी फुडें वयतल्यो. सँड इज समथींग विच इज नॉट क्रिएटेड बाय मी. इट इज क्रिएटेड बाय इरोजन. जे बोल्डर क्रश जाता ते बारीक जावन सँड जाता. इतले बोल्डर क्लस जायना. सो जेन्ना आमी स्टडी भितर एनआयओ भितर आमी पळयला एक्रिडिशन म्हणटा ताका आनी रिमुवल. हे एक्रिडिशन व्हेरी मिनिट जर हांगाच्यान काडले आनी ताका आमी फुडल्या वर्साक स्टडी केली की कितली रेंव थंय येता ते ताका मान हेन्नान देखून रेंव येना. सो ही गोष्टी हांव तेजे कमेंट करूं शकना. झोन जे आसा हे झोना भितर सँड काडटले आनी जे एक्झॉस्ट जाता ते केन्ना म्हाका दिसता 50 वर्सां लागतली ते लेवलाचेर परतून येवपाक. सो तेजेर ते सँड मायनिंग जे कोण करता तेणे दुसरो धंदो तेणे पळोवचो. जेन्ना भाग घेता तितूंत भितर जशें आमी सांगलां एनआयओ वेगळे दितले आनी तितूंत भितर जर काबार जाली ताका आमी कांय करूं शकता. गोवा 365 खातीर प्रहार सावड्डेकार, समीप नार्वेकार आनी शिवानी सांगेलकार. सरकाराचे घाळ वागणुकेक लागून टॅक्स पेरांक कोट्यांनी रुपयांचो मार बसला काय कितें? दुर्गा दवल्ले वाठारात शेता खात्याची कचेरी आनी शेतांचो इबाड चल्ला. ती सांबाळपाची बरी बुद्ध कोणाक जायना. अन्न प्रक्रिया युनिट आनी नाल्ला खातीर गुदांव अशे पायलेक 50 प्रकल्प खात्यान जाहीर केल्यात, पूण कासो फुडें वचपाचें नांव घेना. पळयात आमच्या रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात हे दुर्गा जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे जे प्लेस आसा ह्या प्लेसीचेर आसात आनी हे कितलेशे तेंप जालो
हे अशेंच आसा जेन्ना 2012 जेन्ना न्यू BJP गव्हर्मेंट फॉर्म जालो त्या टायमार विजय सरदेसाय हांगा येवन विजय सरदेसायान हांगा जायते उलयलो आनीक उलोवन तेणें जी ह्या फार्माची जी परिस्थिती आसा ती पळयली आनीक तेणें रोखडेंच हें काम स्टार्ट केल्लें. पूण तेजे फाटल्यान आत म्हणल्यार सरकारान कितलेशे पयशे हेचेर मोडले पूण हे पयशे उदकां उडयले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन एक मानायां दिवपाक म्हयन्याचे 10,000 ना आनी हे दिवळ हे फार्म करतले. आज हांगा फार्माची गत पळयात इतले कोवात रोयले तेणी. कोवात्यां पळय काम आसा. तुमकां जर प्रत्यक्ष करपा जाय तर गांवचे लोकां येवन तुमी सांगात, गांवच्या लोकां कडेन एडवायस घेयात. हेजे खातीर लोक मागता हें बेगीच्या बेगीन हेणी हेजें काम करचें, नाल्ला माडाचें काम करचें, तांकां बरी साळ घालची आनीक हांगा उत्पन्न काडचें म्हणून. त्या जाणून हांगा 2 करोडांचो प्रोजेक्ट येवपा आसलो तेंगेलो फूड प्रोसेसिंगाचो. सो ते बरोच एडवर्टायज केलो, बरें पेपराचेर बरें करून दाखयलें आनी मागीर तो कितें आमकां लोकल्सांक हें जालें म्हणजे कितें आनी कितें फॅक्टरी हाडून घालीत अशें म्हणून हांव इन्क्वायरीक गेलो आनी इन्क्वायरी गेलो तेन्ना म्हाका कळोन येयलें कितें तेमी पळय कन्सल्टंटान सांगलेलें ते भाशेन तेंगे टेंडराचेर बसना जालें आनी 2-3 जाण वेंडर जाय पडटा तेंका टेंडर जाय तर ते बसना जालें. सरकाराक पयलीं खबर ना आपण कितें करताय ते कितकोन प्रोसेस करपाचो हें करपाचें सरकाराक खबर ना. आतां तेमी तें रिटेंडरिंगा घालता खंय आनी चेंजीस करून. दुसरें म्हळ्यार दे आर वेटिंग फॉर द फायनान्स फ्रॉम द नाबार्ड NERBD. सो दे वेटिंग फॉर दॅट. ते दुसरे प्रोजेक्ट आहा ते पळय सायडीन आहा ते करपाक. हांगा पयलें एक तेंपार आमच्या भुरगेपणाक हें ऑफिस आहलें थंयसर क्वॉर्टर्स आसलेले आनी दॅट वॉज अ गुदांव. आतां ते आतां रिपेर केल्या तेमी पूण हिंग लेबर बिबर कांय गायलें ना. बेश्तो एक सेक्युरिटी आसता. उदका कनेक्शना पयर पंचायतीन तांकां लायटी कनेक्शन घेवपाक दिलें, परमिशन दिलें, सगळ्यांक दिलें. पूण हें ना म्हणजे देर इज नॉट झील इन द ऑफिसर्स टू गेट द वर्क डन. आतां हिंगा कोवात्यांचे तेमी गेले ते पाटी कोवात किलान काडले पूण हेच माड चोय तुमी कितें आहा ते तेंचे जंगल करून उडयलां. ते आपणाचे प्लेसूच मेंटेन करना आनी सायडीन हिंग चोय आतां प्रायवेट आहा लोकांचे. प्रायवेट लोक कितकोन मेंटेन करतात. हांगा तेंच्यान कितल्यांच रोवपा जाता. केळयो रोय, पपायो रोय, आतां हॉर्टिकल्चराक सगलें हांगाच्यान दिच्या जाता. इतली जमीन आहा आनी इतली फर्टायल जमीन ही बट दे आर नॉट युजींग इट. इट्स अ क्रिमिनल वेस्ट बाय द गव्हर्मेंट नॉट बाय द पीपल. आनी लोकांक म्हणटा शेतांक देव म्हणटा फकाणां गेल्या हे संपूर्ण गोंय मुट्टेची. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सृष्टी अटाणीकर आणि भक्तीपय बाळगे. परतून एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 1.5 वर्सां भितर कॅन्सर हॉस्पिटलाचें काम पूर्ण जातलें. ह्या हॉस्पिटला खातीर 13 कोटींचे 2 कॅथ लॅब घातल्यात. नव्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटला खातीर उणेच 200 कोटी रुपया जाय. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन संवसारीक कॅन्सर डे निमतान सांगलें. आमी जे कितें आमी जे आनी जे आमी आयज पर्यंत गोंयची जनतेक आरोग्य क्षेत्रात आमी ह्यो तरेचे फेसिलिटीज करता आमी सांगलेले आसा ते आमी पूर्णपणे फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. देशाचे प्रधानमंत्री कडेन म्हाजे जेन्ना तेंचे ऑफिसा कडेन चर्चा जाली तेंच्या मनान आशिल्लें की आसाम मॉडल जो आहा हांवें आसाम मॉडल जे खंय केंद्र सरकार, राज्य सरकार आनी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कडेन तेंचे टायअप एंड एग्रीमेंट जाल्ले आसा. आमचे बी त्याच प्रोसेसान आसा. आयज केंद्र सरकार एक डॉक्टर कैलाश शर्मा म्हणून तांकां धाडटले हांगा. आमचें काम ऑलरेडी हॉस्पिटलाचें काम चालू आसा. म्हाका दिसता फुडले 15-16 म्हयन्यान तें काम चालू कंप्लीट जातलें. डॉक्टर कैलाश शर्मा नोडल ऑफिसर आसतलो जे आमी आमच्या सरकारान तेन्ना ऑलरेडी पास केल्ले आसा की डॉक्टर कैलाश शर्मा थंय नोडल ऑफिसर आसतलो आनी ह्या तरेन आमकां फुडाऱ्याक आमकां टाटा मेमोरियल बरोबर टायअप जावन आमचें नवें हॉस्पिटल थंय उबें जातलें. आनी लेट्स प्लस आमी फ्री दिता ट्रिटमेंट. गोवा एकूच राज्य आहा ह्या देशान आनी हे आमी चालू केल्ले जेन्ना हांव पयलीं मंत्री आशिल्लो जेन्ना 2007 उपरांत आमी तेन्नाच्यान फ्री मेडिकेशन पासून सगळे गोष्टी आमी मार्गार लायल्या. ह्या लोकांच्या हितान जें कितें काम करूंक जाय, लोकांच्या राज्याचे प्रजेचे कितें फायदो जातलो ते आमकां लक्षांत घेवन आमकां करपाची गरज. न्यू हॉस्पिटल कमिशन करपाक म्हाका कमीत कमी 160 ते 200 कोटी पर्यंत जाय. 200 कोटी जाय म्हाका. 200 कोटी मिनिमम जाय सगळ्या जाग्यार घालपाक. पूण आतां हेचेर आमी पास केल्या उपरांत तो
व्हॅल्यू कमी जातलो कित्याक खुबशे गोष्टी ते हाडटले म्हणून आमकां तो फायदो जातलो. प्लस आमकां ICUs and other things आमकां साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 2-3 स्पेशालिटी आमकां घेवंक जाय ते करता. उलयले आमी डॉक्टरा कडेन करता. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि भक्तीपै बाळगी. बुधवार मेरेन चढाव तापमानात 3 डिग्रीन वाड जावं येता. फुडल्या कांय दिसांक चढाव तापमान 33 ते 35 डिग्री जावन गरमी वाडटली. मंगळारा फांतोडेर कांय वाठारांनी हलको दव पडटलो. उपरांत हवामान नितळ उरतले. रातच्या वेळार कांय वाठारांनी कुपां दाटून येतली जाल्यार चढावत आनी उणें तापमान 33 ते 20 डिग्री सेल्सियस उरतले. मन्नार गल्फ आनी कोमोरीन दर्यादेगेर लागसार नेटाचे वारे आनी अशांत हवामानाक लागून बोट धन्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. मंगळार ते बेरेस्तार मेरेन हवामानात बदल जाणवतलो. 3 फेब्रुवारी मेरेन हवामान सुके. मंगळारा कांय वाठारांनी दाट दव. मंगळारचे चढावत आनी उणें तापमान 33 ते 20 डिग्री सेल्सियस. बुधवारा चढावत आनी उणें तापमान 3 डिग्रीन उणाव. 2 फेब्रुवारी मेरेन बोट धन्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 चे आजचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.